गोंयची सैमीक सोबीतकाय पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात। तशेंच बंगळुरांतलो पर्यटक अब्दुल रफीक हो 2 दीस आदीं ताच्या बायले सयत भोंवणे खातीर गोंयांत आयिल्लो। तो वार्काच्या एका हॉटेलांत राविल्लो। बिरेस्तारा ताच्या बायले सयत तो दूधसागर धबधबो पळोवपा खातीर गेल्लो। धबधब्या कडेन वचपी रानावटेन ताची गाडी थांबली तेन्ना रफीक हो पर्यटक बेपत्ता जाल्ल्याचें कळ्ळें। ताच्या वांगडा आशिल्ल्या हेर पर्यटकांनी भोंवतणच्या वाठारांत ताका सोदलो, मात तो खंयच मेळूंक नाशिल्ल्यान ताच्या बायलेन कुळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केली। पुलीस तशेंच रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान ह्या पर्यटकाची सोद मोहीम सुरू आसा। आमी कुळे हांगा आसा, जे जाग्यार दुधसागर पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध आसा, दुधसागर धबधबा हो म्हणून जगप्रसिद्ध आसा। ते स्थळ पळोवपा खातीर बेंगलोरच्यान अब्दुल रफीक आनी त्याची जी पत्नी आसा ती आपली हांगा आयली। जेन्ना वॉटरफॉला कुळेंच्यान आमचो स्टँड चालू जाता, कुळेंच्यान जिपीन दुधसागरा वयची पडटा, धबधब्या पर्यंत वयतले जाल्यार त्या जिपीन बसून ती सगळी वयताली गेल्ली आनी स्टँडार धबधब्याच्या स्टँडार पावली। जेन्ना थंय एक शौचालय आसा, त्या शौचालयान तेजी पत्नी वचपाक गेली भितर, टॉयलेटीन वचपाक गेली तेन्ना तेजी पर्स बी आसली ती तेजे कडेन काडून दिली। आनी अब्दुल रफीक हो 62 वर्सांचो आसा, ज्येश्ठ नागरीक हितून येता। तेन्ना ही सगळी तेजे पर्स दिली आनी ती शौचालयाच्यान परत येयली जाल्यार पळयल्यार तो नाशिल्लो, त्या जाग्यार नाशिल्लो। म्हणून ती समजली की ती वॉटरफॉलाक मुखार धबधब्या पर्यंत वचपाक गेला आसतलो, म्हणून तिवूय गेली, थंय तो नाशिल्लो। तेन्ना हेची शोध मोहीम तेणे चालू केली। थंय सापडना, खूब वाट पयली आनी ती कुळ्या आयली। कुळ्या येवन पुलीस तक्रार केली। पुलीस तक्रार करतकीर कुळे पुलिसांनी आनी फॉरेस्ट जे खातें आसा तेंचे कर्मचाऱ्यांनी परत तो परिसर पिंजून काडलो, तरी तो सापडलो ना। अब्दुल रफीक हो बेंगलोरचो पर्यटक जावन आसा। तो वार्का येवन हॉटेलार रावलो, वार्काच्यान तो दुधसागरार आयिल्लो। जेन्ना अब्दुल रफीक हो स्वताची कंपनीन चार्टर्ड अकाउंटंट सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून काम करता आनी स्वताचीच कंपनी स्वताची आसा आनी ती कंपनीन तो आशिल्लो, काम करता तेन्ना वॉटरफॉल पळोवपा आयले कडेन ही घटना घडली। तेन्ना आज परत सकाळी जे फॉरेस्टर आसा, पुलीस खातें आसा, तेंच्यांनी हो सगळो परिसर पिंजून काडलो, तरी ते आज अजून पर्यंत ताजो कांयच पत्तो लागलेलो ना। त्याचो चलोय गोंयान येयल्लो आसा, तेजी पत्नी गोंयान आसा, तिवूय ते पर्यंत शोध चालू करता, हांगा सगळे लोकूय भोंवता, पूण कांयच जालें ना। कशें कितें, कोणी गायब केलो, कसो बेपत्ता जालो, हे अजून पर्यंत प्रश्नचिन्ह आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।